आमगेले काशी मठाचे गुरु परंपरेचे एक आशीर्वादान आमगे एक सुसंदर बेता आसा स्वामी संयमित स्वाम्याले आशीर्वादान आमगे एक पुस्तक लब्ध जालें ते काशी मठाचे आर्चिव्स म्हणजे एक पत्रागारा भितर एक मस्त सकट पुस्तक आसाची मस्त सकट ग्रंथ आसाची व्हडलो तांचो आयुर्वेदा संबंध पळयले ग्रंथाचे एक अध्ययन जावका आनी प्रकटण जावका म्हणून स्वाम्यान एक आश बघिल्ली आसा त्या प्रकार ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें एक ग्रंथ इतलो स्वाम्यान बरोवन दवरले पुस्तकाचे प्रती कागदा प्रती परवट करून एक केरळान तूं स्वाम्याले एक अत्यंत आप्त वैद्य राजीव शेणे म्हूण आसा तांगेले दिलेले तांगेले दुवेन अश्विनी म्हूण आसा तिणें ताजे हस्तप्रतींतल्यान तिणें बरोवन काडून ते मागीर कंप्युटरार एक आमकां वाजूत आसले फॉर्मेटार आयिल्ले ते फॉर्मेटाचे काम सुमार मुखार वतना म्हागेल्याक ते एक वाजून पळोवन समज की ना पळोवका म्हणून म्हाका ज्ञानेश्वर नायक मंगळूर म्हाका सांगलें तेणें स्वाम्याला वचून सांगतना ते वचून पळोवका स्पश्ट स्वरान पळोवका म्हणून स्वाम्यान सांगतना ते म्हाका हाण दिलें तशी हांव ते पळयतना म्हाका आनी कितें ताजी इम्प्रोवायज करता ताजे कमेंट्री बरयला इंग्लिशान आनी ते श्लोक घालले आनी ते जम करता म्हणून म्हाका दिसलें तशें मी मागीर आपा स्वाम्याले तुजे आरती मागून येवन ते आमी तें काम केलां हांव एकल्यान केलेलें न्हय म्हगेले ओटू म्हगेले मम्माल तूं मंगळूरान तूं सुरतकल अर्चना कामत म्हणून ग्रुप आसा ती रसशास्त्र आनी वखदां करचे विशयान तिका एक MD शिकयलें आसा तिणें तशी तिगेले एक सहाय घेतलें तशी आमकां ज्ञानेश्वर नायकान म्हाका सहाय केलें तशी अतुल कडू मामाने सहाय केलें आमी एक वेगळे वेगळे टीम करून एक काम केलां आनी तूं कसलें म्हळ्यार विशेश जावन पुस्तक कसलें म्हत्व म्हणून हांव एक सांगचें आश भोगता आमगेले स्वामी फुडें वखद दिताले आमी बोरेंद्र स्वाम्यालें नांव नुस्त्यान आयकलां तशी वर्तेंद्र स्वामी वखद दिताले सुब्रमण्य स्वामीन एक केलो आपातकालांत वखद दिलेलो आसा जनांक अशी मस्त गुरु परंपरेंतूं मस्त नाचे वखदाचें कलेक्शन जालां आमगेलें मठान तें एक कागदार पुरो बरोवन दवरलेलो आसा पुस्तकार पुरो बरोवन दवरलेलो आसा हें पुस्तक महत्व कसं म्हळ्यार स्वाम्यान हें वखद तयार करतालीं आनी तांगेले एक वखदा पेटी म्हूण आशिल्ली ते मागीर मुंबयत तें प्रदर्शनाक दवरलां स्वाम्याल मठान ते वखदा पेटीन तूं कसकसकी बसून पुरो आशिल्ले ते भस्माचे प्रयोग जातालो मठान जनाक आरोग्य लाभ दिवचे काम जातालें सो आमकां ते आतां हस्तलिखीत जावन आशिल्ले स्वाम्यान कागद बरोवन दवरलेले ते मेळ्ळले आमकां एक भाग्य ते स्वाम्यान स्वता प्रयोग करून स्वता काशी मठान तें औषध तयार करून जना म्हणटील आसा तसं अद्भुत जावन आशिल्लें वखद म्हळ्यार आतां आमी एक आतां कशें केलां म्हळ्यार मस्त 71 चॅप्टर लागीं म्हणून अंदाज मेळटा आनी एक बुक्स आसा म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें आसा कितलें म्हणून आमकां करेक्ट ज्ञान मेळ्ळी आनी वखदा सोर्स खंयची म्हळ्यार हे ग्रंथाक फुडें मस्त रसशास्त्र ग्रंथ पुरो बरयलो आसा वेगवेगळे गांवांक पुरो स्वाम्यान थंय पुस्तक वट्ट करून तातूंतले अगत्य आशिल्ले उत्तम आशिल्ले श्रेष्ठ अशें वखद पुरो वट्ट करून तांणी दाखल केलेलो आसा तशीच बौद्ध वैद्य म्हळ्यार अनुभवी वैद्य म्हणटात आमचे कडल्यान बौद्ध वैद्य म्हणटात बौद्ध वैद्य उपदेश म्हणल्यार दुसरो हॉलिवूड डॉक्टरान स्वता तांगेल्या अनुभवान केलो वखद केल्लो आसा ते वखद आमगे काशी मठान वट्ट करून ग्रंथ हस्तलिखीत प्रती करून दवरलेलो आसा ते थोडे वखद आमकां इन्क्लूड केलें तशीच स्वाम्यान स्वता प्रयोग करून तांगेले ज्ञान तसकें केलेलो आसा वखद ताजी केलो आमकां उल्लेख मेळटा तशी स्वाम्यान कमेंट्रीज केलो दोनी कडेन मेळ्ळेलो आसता वखदाक स्वाम्यान कसो बरयलां पंथाक तें सो इतले पूर आमकां बोधनेश्वर स्वाम्यान सांगिल्लें की वर्तेंद्र स्वाम्यान स्पश्ट करून आमचें जायनी आनी सुमार काम बाकी आसा जाल्यार आमकां स्वाम्यान आज न्ही कसं म्हळ्यार एक थोडे दीस थोडे पण तांणी पब्लीश करता म्हण स्वाम्याक इच्छा जाल्ले प्रकार आमी ते आज्ञे अनुसार आमी जडचिकित्सा अध्याय कंप्लीट केला कंप्लीट करून ताची जल्दीतले स्पूट केला कोंकणी नाशिल्ले केला संस्कृत नाशिल्ले केले जल्दीत स्पूट करून चंद्रतीर्थाची प्रिंट जावन तशें करून अर्चना आनी हांवें हांगातल्यान कार्यक्रम केला काम केला तशीच ज्ञानेश्वर नायकान सहकार दिलो तशी केरळांतल्यान डॉक्टर अश्विनी डॉक्टर राजीव शेणे डॉक्टर प्रदीप हांणी पुरो सहकार्य केलेलो आसा सो हे रीत चंद्रतीर्थ काम जाला सो बहुजन उपयोगी आमकां वैद्य जनांक मस्त उपयोग दिवचलें एक मार्गदर्शक दिवचलें एक पुस्तक म्हणून वेगळो अभिप्राय आसा सो हे कार्यक्रम जून 20 तारखेक बसून रावपाचे मोकळीका कार्यक्रम दवरून घेतलेलो आसता स्वामाल आसतना ते कार्यक्रम यशस्वी जावपाक जनाल सकट सहकार अशें वैद्य जनाल सकट प्रोत्साहन आमकां मेळटा म्हणून प्रार्थना करून वेगळो Thank you.